विषय जो आसा हो गोंयकारपणाच्या दृश्टीन म्हत्वाचो विषय आणि तो म्हणजे की जी ऑफिस ऑर्डर 23/9/2025 ह्या दिसा जी डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट ताणें ऑफिस ऑर्डर काढली की एफिडेवीट NOC घेवन गाडयो गोंयान रजिस्टर करप त्या संदर्भान फुडें जो मुद्दो आसा तो मांडपाक लागून ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली आयज दवरलेली आसा। आता जेन्ना 23/9 जी ऑफिस ऑर्डर येयली तेन्ना सगळे आमचे जे वाहतूकदार हांकां खडबडून जाग येयली की खंय तरी धंद्याचेर आमच्या एन्क्रोचमेंट चल्लेलो आसा आनी त्यान पयलीं आमी 2016तल्यान हो मुद्दो उठयता परत परत। मागीर 29/9/2025 आमी एक रिप्रेजेंटेशन दिलें त्या ऑफिस ऑर्डर जी आहा 23/9 हेका विरोध करपाक 29/9/2025 एक आमी ऑब्जेक्शन दिलें, रिप्रेजेंटेशन दिलें आनी तितून विरोध केलो ह्या ऑफिस ऑर्डरीक स्ट्रॉंगली की ती गोंयकारपण सोंपोवपाक आनी गोंयचे जे पारंपारीक धंदे आहा ट्रान्सपोर्टाचो तो सोंपोवपाक ही ऑफिस ऑर्डर काडलेली आसा तेन्ना ती इमिजिएटली रिवर्ट बॅक करची। काही विरोध जेन्ना केलो मागीर तेचेर आमी 8/10/2025 ह्या दिसा परत एक रिप्रेजेंटेशन दिलें। तितून आमी लिव्ह एन लायसन्साचेर म्हणजे रेंटल एग्रिमेंटाचेर ज्यो गाडयो रजिस्टर जाता त्योय बंद जावपाक जायो ही परत एक मागणी केली। मागीर आधार कार्ड जे गैरवापर जाता आधार कार्डाचो ते बंद करपाक जाय हेची मागणी केली आनी डिलरांक जे पावर दिल्या गाडयो रजिस्टर करपाक तितूनच्यान खूब माल प्रॅक्टिसीस जाता आनी देवाण घेवाण करून भायल्यो गाडयो ज्यो हांगा रजिस्टर जाता तोय मुद्दो टोटल 4 मुद्दे आमी ह्या निवेदनांतल्यान 8 आमी दिले। 7 म्हयने सरकारा कडेन आमी फॉलोअप केले, 7 म्हयने 1 आनी 2 न्हू 7 म्हयने फॉलोअप केले। 7 म्हयन्यांक वेगवेगळ्या तरेन एविडन्स लावन सगळी आमी रिप्रेजेंटेशनां दिली ह्या सरकारा कडेन पुणून मुख्यमंत्री डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टाक इन्स्ट्रक्शन दिता, डायरेक्शन दिता आमच्या फुड्यान आफोवन हाडून की तूं ती ऑफिस ऑर्डर काड म्हणून आधार कार्ड बंद करपाक घेवपाचे रजिस्टर करपाक गाडयो, लिव्ह एन लायसन एग्रीमेंट घेवपाक बंद कर, एफिडेवीट जे तुवें काडल्या ऑर्डर ती रिवर्ट बॅक कर आनी डिलरांक जे पावर दिल्या पळय तेचेर फेरविचार कर। हे सगळे एविडन्स ते आमकां हाडून दिता सरकाराक तेन्ना ते फाटीं घे म्हणून रिवर्ट बॅक कर म्हणून 7 म्हयने सरकार जेन्ना एका डायरेक्टराक सांगता तेन्ना मुजोर मनीस हो कोणाकूच केअर करिना आनी ऑर्डर काडपाक कोणाकूच आयकना। मिनिस्टरान सांगल्यार आयकना, चीफ मिनिस्टरान सांगल्यार आयकना आमच्या फुड्यान मिटिंगेन, तर हो कोणाकूच आयकनासतना ऑर्डर काडिनासतना रावलो। 24 तारखेक म्हापशा जेन्ना हे लिव्ह एन लायसन्साच्या प्रकरणाचेर एक बस गोंयान प्रवेश करून चलता ते आमी मिडियाक घेवन दाखोवपाक गेले तेन्ना जो हल्ल्याचें प्रकरण जालें थंयसर तेच्या उपरांत मुख्यमंत्र्यान खडबडून जाग येयली सरकाराक। ते रातीक मुख्यमंत्र्या कडसून आमी एश्युरन्स घेतले 24 तारखेक की कितें तरी हेचेर ठोस उपाय काडटलो आनी त्या संदर्भान 2 तारखेक मिटींग जाली मुख्यमंत्र्याच्या चेंबरान। मुख्यमंत्र्याच्या चेंबरान जी 2 तारखेक जी मिटींग जाली तिका डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट, डेप्युटी डायरेक्टर नॉर्थ, डेप्युटी डायरेक्टर साउथ, एसिस्टंट डायरेक्टर हेडक्वॉर्टर्स, एसिस्टंट डायरेक्टर म्हापसा आनी आमचे रिप्रेजेंटेटीव टॅक्सी एसोसिएशन, बस एसोसिएशन 5 जाण आमचे रिप्रेजेंटेटीव आसले। हितून आमी मुख्यमंत्र्याच्या निदर्शनाक ह्यो सगळ्यो गोश्टी हाडल्यो कशा तरेन माल प्रॅक्टिसीस जाता आनी त्या प्रमाणे परत एकदां मुख्यमंत्र्यान मागीर स्ट्रिक्टली ताका डायरेक्टराक आदेश दिले आनी तेन्ना चर्चा करतना ह्या विशयाचेर एक मुद्दो येयलो की हांवें मुख्यमंत्र्याक सांगलें की दोतोर म्हणलें की हे ज्यो भानगडी आहा लिव्ह एन लायसन्साच्यो ह्याच्यामुळे राज्याचो मोठो रेव्हेन्यू लॉस जाता राज्याक। कोट्यांनी आयज रेव्हेन्यू 2023तल्यान लॉस जावपाक जाल्लो आसा हो डायरेक्टर येयल्ल्याक। तर ह्या डायरेक्टरान आपले स्वताचें समर्थन करतना मुख्यमंत्र्याक सांगलें की 1 नेशन 1 टॅक्स जे केंद्रान नोटिफिकेशन काडला 18/4/2023 हितून 1 नेशन 1 टॅक्स मेन्शन केल्लो आहा आनी त्या प्रमाणे टॅक्स जो आहा हो सुरळीत सगळे बसवाले बॉम्बे लायनीचे भरिता, भायल्यो गाडयो ज्यो गोंयान येता हे सुरळीतपणान सगळे भरता आनी कसलेच हितून फ्रॉड ना किंवा कसलोच राज्याक रेव्हेन्यू लॉस ना तेन्ना हे योग्य तरेन चल्लां। आतां त्या दिसा म्हाका डिटेलान तेचेर वचपाक नाका आसलो कित्याक आमचो मुद्दो आसलो ऑफिस ऑर्डर काडपाचो लिव्ह एन लायसन्साचेर म्हणून हांवें कितें विचार केलो जेन्ना की आतां हो जर मुद्द्याक हात घातलो जाल्यार विशय भरकटतलो आनी त्या प्रमाणे आमी ऑफिस ऑर्डरीचें डिस्कशन करून कन्क्लूड केली मिटींग 7 दिसां भितर ऑफिस ऑर्डर हो विशय सायडीक त्या दिसा दवरलो टॅक्साचो। आतां त्या मुद्द्याक हात घालतना
काल हांवें निवेदन दिलां मुख्यमंत्र्याक की डिटेल सगळें तितून मांडला की डायरेक्टरान कशा तरेन 2 तारखेच्या मिटिंगेन तुका मिसगायड केलो सगळें घातलां वन नेशन वन टॅक्साचेर राज्याचो कोट्यांनी जेन्ना रेव्हेन्यू लॉस जाता आनी हो डायरेक्टर जेन्ना समर्थन करता तेजे सगळे डिटेल मांडला तितूनचे 4 मुद्दे म्हणजे 18/4/2023 जेन्ना पळय जे नोटिफिकेशन पळयलां केंद्राचें हितून खंयच वन नेशन वन टॅक्स म्हटलेलो ना त्या नोटिफिकेशनाची सगळी कॉपी बी आमी ताका एनक्लोज केल्या खंयच म्हटलेलें ना हितून म्हटल्यार कितें की परमीट फी जी पळय आसा ही क्वॉर्टरली 90,000 भरपाक शकता बस ऑपरेटर इंटरस्टेट जो आसा तो किंवा 3 लाख वर्साक भरपाक शकता आनी पॅरा 4 जो आसा ह्या पॅरा 4 जो हांगा ह्या पॅरा 4 क्लियर म्हटलां की ऑन रिसिप्ट ऑफ एन एप्लिकेशन अंडर रूल 3 द ट्रांसपोर्ट ऑथॉरिटी मे इन्स्पेक्ट द डॉक्युमेंट इलेक्ट्रॉनिकली to ensure that the vehicle has necessary valid documents such as certificate of insurance, certificate of fitness, pollution under control certificate, and vehicle has paid the tax. Vehicle has paid the tax prescribed by the state or union territory. म्हणजे टॅक्स हो सेपरेट घेवपाक जाय परमीट दिवच्या आदी आनी डायरेक्टरान टोटल मुख्यमंत्र्याक त्या दिसा मिसगायड थंयसर मिसगायड केल्लो आसा ह्या नोटिफिकेशना बद्दल. आता नोटिफिकेशनाची डेट आहा ती 18/4/2023 हे केंद्राचें नोटिफिकेशन येयलां आनी डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट 7/12/2023 ह्या दिसा डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट अभिषेक परिमल हेची अपॉइंटमेंट जाला एडिशनल चार्ज दिला ताका ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचो मूळ तेचे कडेन जो पोस्ट आहा तो IDCचो मॅनेजिंग डायरेक्टर MD म्हणून आसा आनी एडिशनल चार्ज दिला. आता हो एडिशनल चार्ज घेतल्या उपरांत जो पळय तो टेबल 3 पळय जो आहा ह्या नोटिफिकेशनान तो रॉंगली इंटरप्रिटेट करता थंयसर आनी तेका लागून मुख्यमंत्र्याक सुद्दां मिसगायड करून ह्यो रेव्हेन्यू पळय जो आहा हो राज्याक लॉस जावपाचो आसा लॉस जाल्लो आसा. आतां जर प्रश्न आहा वन नेशन वन टॅक्स जर डायरेक्टर म्हणटा त्याचे जर आमी आयकले आनी तेचें जर समर्थन केलें जाल्यार हांगासर काही बशींचे टॅक्स गोवा सरकारान हांगासर गोंयचे वाहतूक खातें घेता पर म्हयन्याक 10,800 रुपया 300 रुपया पर सिटा प्रमाणे 36 सिटर बशीचे 10,800 रुपया ते कित्याक घेतले. जर वन नेशन वन टॅक्स जर आसलो जाल्यार ते 10,800 रुपया प्रमाणे कुशीन कित्याक घेतले. मागीर कर्नाटका तेलंगणा तामिळनाडू सगळ्यो स्टेटी आपलो पॅसेंजर टॅक्स हो वेगळो घेता. अशा रितीन जे पळय सगळे पळय हे मुद्दे आहा ते ह्या निवेदनान मांडून शेवटी आमी मागला डिपार्टमेंटा कडेन हांव तो लास्ट पॅरेग्राफ वाचता. द अंडरसायन इन व्यू ऑफ द अबाव एंड इन लार्जर पब्लीक इंट्रस्ट स्ट्रॉंगली डिमांड दॅट ए थरो एंड impartial inquiry should be conducted in the matter by appointing secretary level officer and during the inquiry period the director of transport Mr. Polumatla Pravimal Abhishek should be suspended or transferred immediately from the post of director of transport. Otherwise there is every possibility that he will tamper the document and pressurize the officials of transport department in giving their correct statement. आमी क्लियर हांगासर मागणी केल्ली आहा मुख्यमंत्र्या कडेन ज्या निवेदनान की ताका इमिजिएटली एक तर सस्पेंड करचो नाल्यार एक तर ट्रान्सफर करचो कित्याक कोट्यांनी रेव्हेन्यू लॉस राज्याक 2023 जायत आसा ह्या लिव्ह एंड लायसन प्रकरणामुळे आनी ताका काडून थंयच्यान आतां आमी काडपाक कित्याक मागणी करता हांगासर की ह्या मनशाची पार्श्वभूमी जर पळोवपाक गेले जाल्यार 2019 कितें IASन हेची नियुक्ती जाल्या केंद्र सरकारच्या हितून आनी त्या वेळाचेर खरी म्हटल्यार सरकारान हेची हे काण सगळे तर इन्वेस्टिगेट करीत जाल्यार गोंयच्यान हकालपट्टी करपाची गरज आसा. म्हणून सरकार कितले पर्यंत ताका प्रोटेक्ट करता आनी कितले डिसिजन घेता ते पळोवचें पडटलें. आतां हांवें मागणी केल्या ती तुमकां सांगली म्हणून ह्या मनशाचेर एक आनीक इन्सिडंट आहा. जेन्ना हिची पोस्टींग गोंयान येवच्या पयलीं अरुणाचल प्रदेश आसली त्या वेळाचेर सोल्ड डोडम म्हणून एक एक्टिविस्ट आहा आमचो सेपा ईस्ट केमांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश सेपा म्हणून जो गांव आहा थंयसर एक आमच्या भशेन एक एक्टिविस्ट आहा आनी तांचो कितें उदकाचो प्रॉब्लम आसलो त्या वेळाचेर थंयसर म्हणून तेंच्यांनी एक मोठें आंदोलन केल्लें. थंयच्यान सेपा टू इटानगर म्हणटा थंयसर एक मोर्चा काडलेलो आनी त्या वेळाचेर डेप्युटी डिस्ट्रिक्ट कमिशनर म्हणून अभिषेक पोलुमाटला थंयसर पोस्टींग आसलें हेजें त्या वेळाचेर आनी हेणी त्या मोर्चाचेर
मिसहँडलिंग करून अत्याचार करून लोकांचेर तितूंतल्यान 2 मनीस थंयच्यान गायब बी जाले त्या मोर्चांतल्यान. आनी जर अरुणाचल प्रदेश सेपा पुलीस स्टेशन पळय थंयसर 13/20/22 FIR रजिस्टर जाल्ली अंडर सेक्शन 323, 324, 341, 427, 34 आनी 120B IPC म्हणजे क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी. ह्यो सगळ्यो सेक्शनाचेर ह्या मनशाचेर तेन्ना थंय FIR रजिस्टर जाल्ली. त्या लोकांनी मोठे त्या वेळाचेर आंदोलन केलें आनी मागीर डिस्ट्रिक्ट जनरल ऑफ पुलीस जो आहा अरुणाचल प्रदेश आनी ती क्रायम ब्रांची कडेन ट्रान्सफर केल्ली फॉर फर्दर डिटेल इन्वेस्टिगेशन. अशा तरेन हे लोक जे IAS म्हणून हांगासर येता आयज हेची परत गोंयच्यान हकालपट्टी करपाची आहा. कारण मागणी आमी केल्या कित्याक लागून की हेची पार्श्वभूमीच वादग्रस्त आहा. ह्या मनशाची पार्श्वभूमी पळय आहा ती वादग्रस्त आहा. म्हाका याद जाता की इतिहासान जर आमी वचात इतिहास परत परत हे जाता म्हणटा पळय रिपीट जाता पळय तशा तरेन मनोहर पर्रीकर जेन्ना मुख्यमंत्री आसलो तेन्ना सूर्यनारायण म्हणून IDC MD आसलेलो त्या वेळाचेर. आनी मनोहर पर्रीकरान आपली हे म्हणजे एक ताकद दाखोवपाक मुख्यमंत्री म्हणून ताका सस्पेंड केलो बेकायदेशीर प्लॉट कितें प्रकरण आसलें तितून त्या वेळाचेर. पूण 2च वरान तेणी चंद्रबाबू नायडूचो प्रेशर हाडलो आनी सस्पेन्शन तेजे फाटी घेवची ना मुश्की मुख्यमंत्र्याचेर येयली. आनी आयज ह्या अभिषेक परिमळाक इतल्यो भानगडी करून कॅजिनोन प्रकरण जालें, पुलिसांच्यो उठाबशीचें प्रकरण जालें, मागीर हो गाडी घेवन रेजिनाल्डाची चेअरमॅनाची हैदराबाद गेलो. इतलीं प्रकरणां जावन ह्या मनशाक आयज प्रोटेक्ट करता हेच्या फाटल्यानूय चंद्रबाबू नायडू आहा हें आमकां हांगासर ठामपणे कळटा की तेच्या रिलेशनांतलो हो मनीस सरकार हेका प्रोटेक्ट करता आनी हो मनीस चंद्रबाबू नायडूच्या कुस्तार सरकाराक वेटीस धरून आयज आमकां वाहतूकदारांक 2023तल्यान रडयता. आयज आमची कितलींशींच पेटिशनां ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटा कडेन पेंडींग आहा, विशय प्रलंबीत आहा आनी हेका एक काय गोश्ट पडलेली ना. हो आपल्या स्वार्थाक खंयच्यो ॲप एग्रिगेटर गायडलायन्स आनी कितें हाडप हे नाका त्यो गोश्टी हाडप हितून हो व्यस्त आहा. डिपार्टमेंट कॉलेप्स जाले. डिपार्टमेंटाक आयज गिराण लागलेलें आहा. गिराण 2 तरेचें आसता, एक सूर्यग्रहण आसता, एक चंद्रग्रहण. हो चंद्रग्रहण आनी तो मोविन गुदिनो सूर्यग्रहण 2 गिराणां ही आयज आमकां लागलेली आहा. सारकी ककरास म्हणजे कडक गिराणां सारकी काळोख पडटा पळय गिराणान पळय तसो हेंच्यांनी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटार काळोख घातलेलो आहा. एनफोर्समेंटा कडेन स्टाफ ना. मुख्यमंत्र्यान 2 तारखेक सांगलें की ज्यो आमच्यो स्लिपर बसी राज्यान बेकायदेशीर चलता क्रॅकडावन करा तेंचेर म्हणून स्पेशल ड्रायव्ह चालू करा त्यो सगळ्यो चॅक करपाक. पूण स्टाफ खंय आहा? एनफोर्समेंटा कडेन इन्स्पेक्टर ना. सगळ्यांक व्हरोन चॅकपोस्टाचेर पयशे मेळटा म्हणून बसयल्लेले आहा 4 इन्स्पेक्टर जे इतलीं वर्सां 3 आसताले तो 4थो व्हरोन बसयला इन्स्पेक्टर चॅकपोस्टाचेर पयशे मेळटा म्हणून ह्यो सगळ्यो गोश्टी पळय आहा. हेच्या विरोधान आमी ठामपणान वाहतूकदार 2007 जशे आमी एक जाल्लेले सगळ्या तरेचे वाहतूकदार तशें आमी 18 तारखेक म्हापशा बोडगिनी मिटींग दवरलेली आसा. सगळ्या तरेचे वाहतूकदार एक जातले. आमच्या वाहतूकदारांकूय आव्हान करता ह्या प्रेसांतल्यान की तेंच्यान मोठ्या संख्येन उपस्थिती रावचे आनी आपली ताकद दाखोवची. एकूच मुद्दो आसतलो की प्रमोद सावंत तुझसे बैर नहीं लेकिन अभिषेक परिमल तेरी खैर नहीं हो एकूच मुद्दो आमचो आसतलो त्या दिसा. आनी एकूच मागणी आसतली की ह्या अभिषेक पोलुमाटला जो आहा हेका काडपाचो धांवडोवपाचो हांगरसून गोंयच्यान धांवडोवपाचो सरकारान किंवा पयलीं आमच्या ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटांतल्यान ट्रान्सफर करचो ही आमची मागणी आसतली सरकारा कडेन. त्या दिसा आमी रेजोल्युशन परत आनीक रिमांयडर हेचेर दिलो वयतलो. आयज निवेदन जे पळय काल दिला पळय तेचेर आनीक परत रिमांयडर आनी सखोल चवकशी जावंक जाय ह्या टॅक्साची राज्याक रेवेन्यू येवपाक लागून. आयज म्हाका अभिमान आहा आमी सरकाराचे पयशे खावपाचे आमचे विचार आसना. आमचे विचार आसता सरकाराक रेवेन्यू हाडपाचो आनी ज्या तरेन सरकाराक रेवेन्यू येत तेन्ना राज्य बरे भशेन सगळे सक्षम चलतले. आयज हे काही अधिकारी आपल्याक स्वताच्यो तुंबड्यो भरपाक लागून आपल्यो बॅगां भरपाक लागून आयज राज्याचो रेवेन्यू बुडयता. हे खंय तरी बंद जावपाक जाय. तो मुख्यमंत्र्याक मिसगायड करता, मुख्यमंत्र्याचे आदेश मानिना, मागीर मुख्यमंत्री ताका धांवणयना कित्याक? हांवें सांगलें न्हू सूर्यनारायणाचो पळय इतिहास आसलो त्या वेळाचेर पार्श्वभूमी आसली म्हणून सांगलें. चंद्रबाबू नायडूची ताका पाठिंबो आसलो. 2 वरान सस्पेन्शन फाटीं घेवचें पडलें. तशें ह्या मनशाच्या आमकां खबर आहा हो परत परत हैदराबाद वयता तेन्ना हेचे बऱ्या पैकी संबंद चंद्रबाबू नायडू कडेन आहा. चंद्रबाबू नायडूक लागून आयज देशान भारतीय जनता पार्टीचें सरकार टिकलेलें आहा देशान. ताका लागून ह्या मनशाक हांगासर प्रोटेक्शन दिलें वयता हें आमकां कळटा. म्हणून मुख्यमंत्री ताका कसलोच आदेश एक ट्रान्सफर करपाक शकना. एक आपूण ताका ट्रान्सफर करता हें सांगपाक मुख्यमंत्र्या कडेन ताकद ना.
पूण आमी ते खपोवन घेवचे ना. आमी सोपाप डेली गोंयकार जावन आमी ह्याच्या अत्याचारान सोपाप हे कदापि मान्य जावचें ना. जे अरुणाचल प्रदेशान पळय जे घडला, 2 मनीसाचे हेचेर ह्या 2 मनीस गायब करणारो मनीस हो थंयचर डिस्ट्रिक्ट डेप्युटी डिस्ट्रिक्ट कमिशनर पदाचेर आसतना. हो गोंयान तीच वाट पळयता आतां हांगासर आनीक कोण गायब जातलो. आतां म्हाजेर हल्लो जालो ते दिसा आनी कोणाचेर हल्लो करपाची हो हांगासर वाट पळयता. आनी आमी कदापि गोंयकार खपोवन घेवचे ना. आमची एकूच मागणी आसता हेका हल्लो दावडपाची. तर काडपाक लागून तुमी टायम बी कितें दितले सरकार? सांगलें न्हू हांवें आतां रिप्रेझेंटेशन पळय दिलां तें रिप्रेझेंटेशन काल मुख्यमंत्र्याक जेन्ना दिलें ते मुख्यमंत्र्याक पावले ऑफिसान त्या प्रमाणे कळयलां मुख्यमंत्र्याक. आनी आमचे तुजे कडेन कांयच वायटपण ना पुणून आमकां हो मनीस हांगासर नाका ही ठाम मागणी. 18 तारखेक आमी मोठ्या प्रमाणान जी मिटींग आमची आहा बोडगिनी म्हापशा ती सक्सेसफूल करून तितूंतल्यान आमी सरकाराक इशारो दितले. नाल्यार आमकां आमी रस्त्यार देंवपाचे सगळ्या वाहतूकदारांनी पूर्ण तयारी आमी दवरलेली आसा. रस्त्यार देवा पुणून एका काडापाक व्हरसून धांवडून घाला.